राजांच्या दुसऱ्या पुस्तकावेले वाचप. आतां लेक आहाजाचे आवयक आपलो पूत मेलो म्हूण गमलें तेन्ना तिणें रोखडेंच रियाळ कुळयेचे सगल्यांक मारून उडयले. पूण जेहोशेबा जोरा राजाची धूव आनी आहाजियाची भयण हिणें आपल्या भावाच्या पुता जोआसाक व्हेलो आनी जिवेशी मारपाचें आसलें त्या राजांच्या पुता मदलो ताका गुपीत व्हरून ताचे नोर्शी बाराबोर न्हिदपाच्या कुडांत दवरलो. हे परी तिणें आतालेची नोदरी सोरशिल्लो ताका लिपयलो आनी असो ताका मरणांतलो वाटायलो. तो आपले नोर्शी बाराबोर 6 वर्सां सर्वेस्पराच्या मंदिरांत लिपोन रावलो. हो सगळो वेळ आताल्या देसांत राजवट चलयताली. पूण 7व्या वर्सा जेहुद्यान कारितांच्या शोधपोतींक आनी चौकीदारांक आपोवन धाडले आनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत आपणा मुखार ताणें एकठांय केले. तांचे कडेन ताणें एक करार केलो आनी तांचे कडचो सोपूत घेवन सर्वेस्पराच्या घरांत राजाचो पूत तांकां दाखयलो. जेहोयादा यादनिकान सांगलोलें तशें शोधपोतींनी केलें आनी पाळी करून सोनवारा दीस भायर सरताले आनी सोनवारा दीस पाळी करूंक भितर सरताले. ते सगल्यांक घेवन हे शोधपोती जेहोयादा यादनिकाशी आयले. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत आसलोले ते दाविदाचे भाले आनी धाळ यादनिकान ते शोधपोतींक दिले. आपल्या हातांत हात्यारां घेवन चौकीदार मंदिराचे दोगीनेक ते उत्तरीक पर्यान वेदी आनी मंदिरा भोंवतणी उबे रावले. उपरांत जेहोयादान राजाच्या पुताक हाडलो, ताचेर मुकुट घालो आनी ताच्या हातांत आज्ञा पट्टी दिली आनी ताका मागलो. आनी सगल्यांनी ताका राजा म्हूण परगट केलो आनी ताळयो पेटोवन तांणी हुवेल मारली, लांबावक आमच्या राजाक. लोकांच्यो हुवेली आयकना फुडें आताल्या सर्वेस्पराच्या मंदिरांत लोक एकठांय जाल्लो थंय गेली. सोनवय प्रमाणे राजा खांब्याशी उबो आसलो आनी ताचे कुशीक सरदार आनी तुरतुरी वाजोवपी आनी सगलो गांवचो लोक खुशालबुरीत जावन तुरतुऱ्यो वाजयतालो. हे सगळे पळयून आतालयेन आपली आंगवस्त्रां पिंजलीं आनी बोबाट मारली, घात घात. तेन्ना जेहोयादा यादनिकान लश्करी अधिकाऱ्यांक हुकूम घालो, तिका लोकां मदली भायर काडात आनी तिचे फाटल्यान कोणूय वचत तर ताका जिवोच मारात, कित्याक सर्वेस्पराच्या मंदिरांत तिका मारूंक फावना अशें यादनिकान चिंतलोलें. तांणी तिका धरली आनी घोड्यांच्या दारवंटांतल्यान राजमालाशी पावतोच तिका जिवी मारली. जेहोयादान सर्वेस्परा आनी राजा आनी पोरचे मदें एक करार केलो. ह्या करारा वरवीं आपूण सर्वेस्पराची परजा म्हूण पोरचेन मानून घेवंक जाय आसलें आनी तशेंच राजा आनी पोरचे मदें करार केलो. गांवच्या सगल्या लोकान बाळाच्या मंदिराशी वचून ते मोडून उडयले. ताच्या वेदींचे आनी मुर्तींचे कुडके केले आनी वेदी मुखार मातानाक बालाच्या यादनिकाक जिवेशी मारलो आनी सर्वेस्पराचे मंदीर राखूंक यादनिकान राखणदार दवरले आनी गांवचो लोक सगलो आनंद भरीत जालो आनी शार शांत जालें. देवाचें उतर हें,
देवाचे बोट उपकार. आमचो सबाब जातलो. आपले ठिकाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक विचून काडला. म्हणुया, आपले ठिकाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक विचून काडला. तुजे संस्थेंतल्या एकल्या तुज्या पुताक तुज्या सिंहासनार बसयतलो, अशें सर्वेस्परान सोपूत घेवन दाविदाक उतर दिल्लें उतर तो मोडचो ना. सबाब, आपले ठिकाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक विचून काडला. तुज्या पुतांनी म्हजो कोरास सांबाळल्यार आनी हांवें दिल्ल्यो आज्ञा पाळल्यार तांचेय पूत तुज्या सिंहासनार राजवट चलयतले नितिकाली. सबाब, आपले ठिकाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक विचून काडला. खरेंच सर्वेस्परान सियोन शार विचून काडला, तेंच ताका जाय आपलें ठिकाण करूंक. हांगा हांव सदांकाल जियेतलों. हांगा म्हजें बिराड करूंक हांवें येवजिलां. सबाब, आपलें ठिकाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक विचून काडला. थंय दाविदाक बोलवून सोंसोत हांव उपसतलों आनी म्हज्या माकलेल्यांचो गोरचो दिवो पेटोवन सांबाळटलो. ताच्या दुस्मानाक लुजीक घालतलो, पूण ताचेर म्हजो मुकूट परसळटलो. सबाब, आपलें ठिकाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक विचून काडला. उद्गार. सर्वेस्पराक जय सोय. खुशे मनान जी कोण गरीब ती खरेंच भागी. सर्गीचे राज खरेंच तांचे. सर्वेस्पराक जय. मातयो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, संवसारान तुमकां थेवेद एकठांय करून नाकात. थंय सानोस आनी कीड ते खावन इबाड करतात आनी चोर फोडटात आनी चोरून वतात. पूण स्वर्गार तुमकां थेवे एकठांय करात, थंय तांचो इबाड करूंक सानोस वो कीड ना आनी ते फोडून व्हरूंक चोरूय नात. कित्याक तुजो थेवो आसा थंय तुज्या काळीजूय आसतलें. कुडीची दिवती दोळो. म्हणटूच तुजो दोळो निवळ आसत जाल्यार सगळी तुजी कूड उजवाडीक जातली. पूण तुजो दोळो निवळ नासत जाल्यार सगळी तुजी कूड काळोखांत बुडटली. ह्या पासत तुजे भितर आसा तो उजवाडूच काळोख जालो जाल्यार तो काळोख केदो व्हडलो जावचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. तोगता तसली आनी तोगोना तसली गिरेस्तकाय आयच्या वांजेलान जेजू आपल्या शिसांक शिकयता. सांगून की मनीस आपल्या जिविताचो फुडार सुगूर करूंक गिरेस्तकाय एकठांय करता. हातूंत कांयच वायट ना. पूण असले गिरेस्तकायेक केन्नाय वालोट लागता, केन्नाय कळूम लागता, केन्नाय चोर लूट मारतात आनी उरलोलें फोंडांत धूळ माती जाता. पूण मनशाचें जिवीत ह्याच संवसारांतूच सोंपना. कित्याक मनशाक आत्मीक कुडी आसा. त्या पासत संवसारीक गिरेस्तकाय एकठांय करचे कून आत्मीक गिरेस्तकाय ही एकठांय करूंक जाय. आत्मीक गिरेस्तकाय एकठांय जाता तेन्ना एकामेकाच्या बोलेपणा खातीर आपलें तें सगळें खर्चितात. असले गिरेस्तकायेक ना वालोटूय लागना, कळूमूय लागना आनी चोरूय लूट मारूंक पावनात. जिविताचो संदेश. संवसारीक गिरेस्तकायेक लागून एक राजा दुसऱ्या राजाचें निसंतण करता आनी अशीच चलता ही परंपरा.
दुसऱ्यांच्या बोलेपणा खातीर खोर्चिल्ले मनशाचें आपले सगळे देवा मुखार मनशाची आत्मीक गिरेस्तकाय जाता आनी ती देवा मुखार सुगूर आसा. जशें जेजूनच सांगलां की जो कोण एका ताणेल्याक पिवंक दीत जाल्यार ताका स्वर्गा राज्यांत व्हडलो इनाम फावो जातलो.